नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आपाचो मुखेली पालेकार चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसां मुखार हाजीर राविल्ले दिसात सुलेमानाचो नवो व्हिडिओ. पालेकाराचेर गंभीर आरोप. सुलेमानाक 2 दिसां पयलींच अटक. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. अमिताक चौकशे खातीर आपयल्या वेळार सुलेमानाचो दुसरो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान जालो बोवाळ. विरोधी पक्षान भाजपा सरकाराक काडलो उजरावन. सुलेमान प्रकरणात सरकारूच आसा फितूर. क्रायम ब्रांचीच्या जेलींतल्यान पळून गेल्या सुलेमानान केल्ले आरोप कितले खरे कितले फट. सुलेमानाक गोंया हाडले उपरांतूच जातले सगळे स्पश्ट. गोयच्या बीफ वेवसायिकांनी दुकानां दवरली बंद. कायदो घेवचो न्हय हातान. जातली खर कारवाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. राष्ट्रीय गिरायक हक्क दिसा निमतान नागरी पुरवण आनी ग्राहक वेव्हार विभागान राज्य हेल्पलायन नंबराची सुविधा केल्या सुरू. 24 वरां सुविधा आसतली उपलब्ध. मडगांव वेस्टर्न राष्ट्रीय महामार्ग बायपासाचे जाले उक्तावण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्री आनी हेर आमदारां सयत वेस्टर्न बायपास येरादारी खातीर केलो उक्तो. आता पळयात खबरो विस्तारान. सुलेमानाच्या पयले व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकार ओल्ड गोवा पुलिसां मुखार चौकशे खातीर हाजीर. पालेकाराचे चौकशे दिसात सुलेमानाचो नवो व्हिडिओ व्हायरल. हे व्हिडिओत सुलेमानाच्या पालेकाराचेर गंभीर आरोप. मजगती सुलेमानाक 2 दिसां पयलीं केरळात अटक केल्ल्याची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती. पळोवया सुलेमान व्हिडिओ कांडाच्यो महत्वाच्यो अपडेट. सुलेमान उर्फ सिद्दकी खानाच्या पहिल्या व्हायरल व्हिडिओचे चौकशे खातीर ॲडव्होकेट अमित पालेकार सोमारा ओल्ड गोवा पुलिसां मुखार हाजीर जालो. 4 वरां पालेकाराची चौकशी. हे वेळार आपाचे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांची पुलीस स्टेशना कडेन गर्दी आशिल्ली. काँग्रेसीचे फुडारी आनी गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय थंय पावलो. गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याची तानाशाही ही पयर आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केलो तेन्ना सगळ्या गोंयच्या जनतेन पळयलें की पीसफूल मार्च काडपाक सुद्दां हें सरकार खंय तरी आडखळ हाडटा. आज आम आदमी पक्षाचे गोंयचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर हांकां आज पुलिसान समन्स केल्ले की इन्क्वायरी करपाक. आतां पुलिसाच्या कस्टडींतल्यान चोर पळून वता. चोराक धरपाक ह्या पुलिसाच्यान जायना आनी जो विसल ब्लोवर जाता ताज्या फाटल्यान पुलीस कारवाई करता. सो वी कंडेम दीस एक्ट ऑफ गोवा पुलीस. पळय आमी ते दिसाय सांगला जे पयलीं म्हणल्यार पुलीस कस्टडींच्यान जेन्ना इतले सिरियस क्रायम लँड ग्रॅबिंगा सारको सिरियस विशयाचेर जे मनशाक अरेस्ट केला ताचेर मल्टिपल केसीस आसा. असो मनीस पुलीस कस्टडींच्यान पुलीस एस्कॉर्टांच्यान जेन्ना पळटा हाजी जबाबदारी डायरेक्टली पुलिसांचेर येता. आनी हे आमी इतले दीस म्हणटाले ऑपोजिशन म्हणून. काल बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडेन जे आमी सांगताले की पुलीस आर एट फॉल्ट हे ताणें स्वता म्हणला. आनी जेन्ना रुलींग पार्टीचो प्रेसिडेंट ही गजाल एक्सेप्ट करता की पुलीस आर एट फॉल्ट फॉर एस्केप ऑफ अ एक्यूज फ्रॉम द कस्टडी, म्हाका दिसता पुलीस ऑफिसर्स क्रायम ब्रांचाचे जांची जबाबदारी आसली फ्रॉम द एसपी डीवायएसपी पीआय एंड अदर स्टाफ, ताच्याच बरोबर चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर आसा जाचो रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ अँड ऑर्डराची कंप्लीट जबाबदारी आसा ती जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्र्यान राजीनामा दिवपाची गरज आसली. तशेंच हे सगळ्या क्रायम ब्रांचाच्या ऑफिसरांचेर एक्शन जावपाची गरज आसली. क्रायम ब्रांचाची सीसीटीव्ही लिमिटेड आनी सिलेक्टिव्ह सीसीटीव्ही फुटेज कोणे आउट केली हाजेरूय कांय क्लॅरिटी ना. कित्याक सीसीटीव्ही क्रायम ब्रांचाची एक्सेस हो क्रायम ब्रांचाच्या ऑफिसरांकूच आसा. हो कोणाक पब्लिकाकूय ताचो एक्सेस ना, मिडियाकूय एक्सेस ना. जाल्यार सिलेक्टिव्ह आनी लिमिटेड फुटेज क्रायम ब्रांचाची कोणे आउट केली हाजेरूय कांय अजून उत्तर ना. ॲडव्होकेट अमित पालेकाराची चौकशी चालू असतानाच सुलेमानाचो दुसरो व्हिडिओ व्हायरल. हे व्हिडिओत सुलेमानाचे खुद्द अमित पालेकाराचेरूच गंभीर आरोप. ऐकात. हांव सिद्दीकी खान. म्हाका क्रायम ब्रांचाचे पुलिशेन अरेस्ट केल्ले 12/11/2024 म्हाका हुबळी अरेस्ट केल्ले. तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रांचाचे लॉकअपान दवरलेले. मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले
मागीर ते अमित नायका कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रॅबिंग ते हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण, ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय. मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले. मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना, फोटिंगपण करून हांव थंयसून गेलो पोवन हुबळीसून. मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें, सर असो हांव क्रायम ब्रँचाच्या लोकां पासून पोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका, मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडियो करून WhatsApp कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन यांचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले. मागीर हांवें सगळेचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडियो करून ताका हांवें WhatsApp केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडियो एक करून तेणीन एडिट करून फेक व्हिडियो करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेलें. सुलेमानाचे हे नवे व्हिडिओ कांड सामकार येता म्हणसर मडगांवा वेस्टर्न बायपासाचे उक्तावण करपाक गेल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयतना सुलेमानाक 2 दिसां पयलींच केरळा पुलिसांनी अटक केल्ल्याचो बॉम्ब मुख्यमंत्र्यान फोडलो. जालें जसो सुलेमान आपलो सोयरो आसलेल्यारको किंवा तेंचे पार्टीन येवपाचो आसलेल्यारको तांकां कळ्ळें की पुलिसांची कॅपेसिटी कितें ती. कारण ह्या सुलेमानाचेर केसीस रजिस्टर्ड करपी म्हाजें सरकार. सुलेमान हो फक्त गोंयांत न्ही, पुण्याक आसतलो, दिल्लीक आसतलो, अशा सगळी कडेन अशा पद्दतीचे सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे आहा पळय न्हू ते तेणी केल्या. पूण ताका परत एकदां पुलिसांनी आमचे अरेस्ट केलो, केरळान अरेस्ट केलो. परत सांगता आयज न्ही, ताका अरेस्ट 2 दिसां पयलीं केला. पण आज ताका आमी गोंयांत हाडटा, डिक्लेअर करूंक नाशिल्ले. पण आज ताका सगळें केल्या उपरांत थंयच्यो तेज्यो फॉर्मेलिटीज केरळ सरकारा कडेन उरलेले बी केरळ सरकारान कंप्लीट केल्या उपरांत आज हँडओव्हर केला. आज आमी डिक्लेअर केला, आज तो गोंयांत पावता. आनी म्हाका दिसता की जे सगळ्यांनी सरकाराच्या विरोधात जे जे कितें उलयल्लें पळय न्हू तें सगळें ओपन जातलें आनी सगळ्या लोकांक कळटलें एक्झॅक्टली म्हणजे सुलेमानान कशा पद्दतीन कोण कोण तेज्या वांगडा आसा आनी कित्याक ताका जशें कितें दाखयताले की ताका सोडा म्हणूनच थोडे जाण भोंवले सारके फोटो बिटो घेवन भोंवंक लागले, तो व्हडलो हो जाल्ल्या सारको. म्हणून म्हाका दिसता अशा पद्दतीच्या लोकांचे सुलेमानाक हांगा हाडल्या उपरांत ओपन जातलें. आत्ताच आयकतलो तेजो व्हिडिओ कितें तरी आयला म्हणून, म्हणजे कशे मिसयूज करतात वेगवेगळ्या पार्टीचे लिडर ते हेज्या वयल्यान कळ्ळें. ती कांय चिंता म्हणजे परत एकदां इन शॉर्ट गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. असले जे चोर आनी जे लँड लुटारू आहा पळय न्ही हे केन्नाच सुटचे ना म्हाजे कडल्यान. अमिताचे चौकशे वेळारूच व्हायरल जाल्लो सुलेमानाचो व्हिडिओ. हे व्हिडिओत सुलेमानान केल्ले अमित पालेकराचेर खर आरोप आनी आतां मुख्यमंत्र्यान सुलेमानाक 2 दीस पयलींच केरळात अटक केल्या म्हणून सांगून घातिल्लो बॉम्ब हाचे वयल्यान आतां नवे आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आपाच्या अमित पालेकराक सुलेमान खानाच्या व्हायरल व्हिडिओच्या चौकशे खातीर ओल्ड गोंय पुलीस स्टेशनात आपयल्लो. तेन्नाच सुलेमानाचो दुसरो व्हिडिओ व्हायरल जालो. उपरांत विरोधी पक्षान भाजपाचेर उतराचो फार पेटयलो. ह्या सगळ्याक भाजपा जापसालदार आसा अशें विरोधकांचे म्हणणे. पळयात पुराय बातमी. अख्खे गोंयकारान आज हो व्हिडिओ चोयचो. अरेस्ट केले तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लोकांक दवरलेले. मागीर हांवें अमित नायक म्हणून पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रॅबिंग ते हे केसी खूब आसा. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका, मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर MLA यांचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडिओ करून WhatsApp कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियनांचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले. मागीर हांवें सगळेचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडियो करून ताका हांवें WhatsApp केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडियो एक करून तेणी एडिट करून एक व्हिडिओ करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगून हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलें. सर हांव सिद्दीकी खान. हे व्हिडिओचे चोयन कोटा आज जेन्ना अमिता हिंग भितर आपयलो
वेन द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. हेजे कित कोटा, हेजे एकूच कोटा दॅट द एक्यूज इज इन टच विथ द गव्हर्मेंट आणि गव्हर्मेंटाको तो इन टच आसोन आज हो व्हिडिओ कोण ही नाटकां जरी तरी अमित हा व्हिडिओ मेळ्ळो कोणे जाल्यार दिल्लो तो विसल ब्लोअर म्हणून टॅकिंग आपयला जाल्यार हेज विसल ब्लोअर कोण हाऊ दिस इज डायरेक्टली गेटिंग व्हायरल विथ द मिडिया एक कोण धाडलो ते कापोवपा नाकिंग आतां. सो आज जे कळोन येता हो सरकार कित देखून करू शकता तो. ह्यो हांव आज ताळयो मारता त्यो डॉक्टर प्रमोद सावंता खातीर मारता, कित्याक आज डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक नवें हें जालें. आज तो एक्टर, डायरेक्टर आनी प्रोड्युसर जाला. आमी 17 तारखेकूच पुलीस स्टेशनाच्या भायर मिडियाकूय सांगला, मागीर इंटरव्यूनूय सांगला की जो सुलेमान सिद्दीकी आसा तो क्रिमिनल, ताणें कितें म्हणटा ताचेर आमी याद नाका म्हणून. प्रश्न आसा तो जेलींच्यान पळो कसो, तो पुलिसांनी ताका कसो पळयलो तो. दुसरो प्रश्न आसलो तो जेन्ना एका इलेक्टेड MLAचें नांव घेता, जेन्ना सिनियर पुलिसाचें नांव घेता, तांची चवकशी करपाची गरज आसा म्हणून. कोणाक फासा चडय म्हणून आमी सांगूंक नासले. हाजे फुडें हांवें त्या दिसा हें सांगलेलें की फाल्यां आमी सरप्रायज जावचे ना की तो फाल्यां भायर येवन आमचें नांवां घेतली जाल्यार. आज अचूक ती गजाल घडल्या की सुलेमान सिद्दीकीचो एक नवो व्हिडिओ आयला, तातूंत ताणें अमित पालेकाराचेर सगळो ब्लेम घाला. 2 दीस लागलो व्हिडिओ करपाक, हाडपाचो प्रोसेस हो व्हिडिओ करपाक आनी प्लॅनिंग करपाक थोडे आनी केले आसतले, आनी कोण धरले आसतले. 2 दीस लागले कितें प्लॅनिंग करपाक, खंय हाडपाचो, ते कितकोन सोडपाचो, तेणे कितें उलोवपाचें हिंगा, हें सगळें प्लॅनिंग जालां आसतलें. सिद्दीकीक भायर ताणें चेकआउट केल्लो मरे, आनी चेकआउट केलो आनी ताका परतो चॅक इन केलो. ताणें अरेस्ट कितें जालो तो आतां क्रेडीट घेता. ताणें चेकआउट जो केल्ले मनशाक अशी सेक्शनां लायल्या जी बेलाच्या हाजेर दाखयता, जुइजान म्हणल्यार ऑल बेलेबल सेक्शन्स आर पूट. सो ताणीच ताका सोडलो, मग ती प्रॉपर्टी बी खाल्या आसतल्यो आनी परतो ताका हाडलो. तातूंत व्हडलें अजाप कितें जालें, व्हडली नविदाद कितें. आनी ताजे कडच्यान व्हिडिओ काडून घेतले तो इनवॉल्ड, आनी तुमकां ते घालून तुमी ते नवे वर्स गूड गव्हर्नन्स सेलिब्रेट करतले. बिफोर आय कूड गेट आउट म्हाका आनी एक समन्स इश्यू जाल्या टू अपियर टुमोरो अगेन. म्हणल्यार एक विटनेस म्हणून आज हॅरेसमेंट जो करता इट इज सरप्रायझींग. आनी परत एकदां जाता इट इज नॉट कोइन्सिडन्स दॅट आफ्टर आय एम कॉल्ड हियर, म्हाका हांगा आपयल्या उपरांत आज पुलीस डिक्लेअर करता की आमी सिद्दीकीक अरेस्ट केल्लो म्हणून 2 दीस पयलीं केल्लो काय 4 दीस पयलीं केल्लो, वी रियली डोंट नो. न्यूज इज दॅट ही वॉज अरेस्टेड ऑन 17th or 18th आनी ताका पुलिसांनी खंय तरी कस्टडीन दवरिल्लो, ताका ताजो वापर करून घेवपाक ऑपोजिशनाचेर आनी म्हजेर. ह्या गोश्टीक खंयच्यान आमकां न्यूज मेळ्ळो ही गोश्ट देर ओनली इंटेंशन इज टू फायंड आउट हाव वी गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड इन क्रायम. म्हाका कसली इच्छा आसा रे सरकारा विरुद्ध उलोवपाक. म्हाका सुलेमान सिद्दीकी जाय. सरकारा विरुद्ध उलयतात आमी, आमचे आमदार उलयता, आमचे लिडर्स उलयता. दर सेकंड दिसा आमी जे सरकाराची जी करप्शनाचे इश्यू आसा ते आमी स्वता काडटा. ते काडपाक म्हाका सुलेमान सिद्दीकी कित्याक जाय. आनी सुलेमान सिद्दीकी हांवें पळोवन धाडलो काय हांच्या पुलीस डिपार्टमेंटान पळोवन धाडलो. दे आर ट्रायंग टू कवर अप देअर लॅप्सीस, दे आर ट्रायंग टू कवर अप द फुटप्रिंट्स ऑफ द क्रायम. कोणाचे तरी एक बापायन क्रायम केल्लो आसा हू इज रिलेटेड टू BJP. त्या बापायचो जो क्रायम आसा तो लिपोवपा खातीर ती घाण आज तांचेर उसळटली ती लिपोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टी एक कर्म करता. दॅट व्हिडिओ इज मेड. क्रायम ब्रांचीचे जेलींतल्यान पळून गेल्या सुलेमान सिद्दीकीन व्हायरल केल्ल्या व्हिडिओंतल्यान धक्कोदायक आरोप केले. पयल्या व्हिडिओत सुलेमानान एक आमदार आनी एक पुलीस अधिकाऱ्याचें नाव घेवन तांचेर गंभीर आरोप केले, जाल्यार दुसऱ्या व्हिडिओत ताणें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकाराचेरूच आरोप केले. अमितानूच आपल्याक राजकीय फुडारी आनी पुलीस अधिकाऱ्यांची नांवां घेवपाक सांगिल्ल्याचो आरोप ताणें केलो. दोनूय व्हिडिओत सुलेमानान केल्ले आरोप कितले खरे आनी कितले फट तें आतां ताका गोंया हाडले उपरांतूच स्पश्ट जातलें. सर एक केस तरी CBIक दिता, हांव सरेंडर जावपाक रेडी आसा. CBI इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय सर. 142 केस नंबर 142/2022 आनी हे धांवल्या म्हणटा पळय हेंच्यांनी म्हाका धाडून घातल्या. हांव धांवना सर, म्हाका हुबळी बरीन पुलिसीन पावयल्या. कोण पुलीस आदी वर पयलीं गेल्या, कोण पुलीस आदी वरा उपरांत गेल्या, असो म्हाका हुबळी बरीन सोडपाक 12 लोकांचे टीम आसले सर. 12 लोक मेळून सोडल्या आनी म्हाका सिरियस कंडिशनान सोडलेले आसा. आनी हेंच्यांनी 14 पण सांगता हांव धांवले फुल्ल मिडियान घालून म्हाजें नांव घाण करता. म्हाका म्हणटा कोणाक सांगची ती बायलेक अरेस्ट करतले, भुरग्यांक अरेस्ट करतले, तो धमकी घालता. प्लीज सर हे हायकोर्टान घालून म्हाका CBIची कस्टडीन दिवचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सगळें सर. प्लीज सर. सर हांव सिद्दीकी खान उलयतां.
म्हाका SITसून धांवपाचें काम SP राहुल गुप्ता, सूरज अलंकर DSP आनी थोडे PSI आनी SITचे 2 कॉन्स्टेबल आनी IRBचे 2 कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी सगळे मेळून म्हाका थंय राहुल गुप्ताच्या ऑफिसान जोशुआ येयल्ले सर. जोशुआ येवन आनी IGP म्हणून कोण येयल्लो सर आनी हेंच्यांनी म्हाका पांयाचेर भरपूर मारले सर. तेन्ना हांव सिरियस जाल्या, म्हाका चलूंक जायना. हेंच्यांनी म्हाका कितें करून भंय घातले. तुका नाजाल्यार आमी म्हणलें एनकावंटर करतले, तूं एक रिपोर्टी स्पिकरा कडेन असो उलयता, ते जॉब स्कीम, ते स्कीम, हे स्कीम म्हणून म्हाका हेंच्यांनी 3 म्हयने जाले यूज करता. एक 2 म्हयने पयले म्हाजें घर मोडलें अजून बोर्डचें. एस्पोर सारकी सेल डीड सगळे सारकी आहा. हेंच्यांनी चित्ता जोशुआन परचेस, हेणी म्हणटा फ्रांचिसान परचेस केल्या, म्हाज्या नांवार केल्या म्हणून. जोशुआ म्हणटा म्हाज्या नांवार कर, हांव मनीस दिता, मनशाच्या नांवार कर. तसो म्हणून जोशुआ येवन म्हाका तेजूच रातचे 11 सुमार, हांव वयचे पयले सर, हांव वचूंक ना, म्हाका हेंच्यांनी धाडून घातल्या. ते दीस बी म्हाका भरपूर मारल्या SP राहुल गुप्ताच्या कॅबिनान. आनी राहुल गुप्ता म्हणटा कोणाक बी सांगशी तुका आपूण म्हणटा एनकावंटर करतलो. आपूण म्हणटा दिल्लीचो, आपल्याक एंटायर इंडिया आपूण म्हणटा IPS ऑफिसर, एंटायर इंडिया आमचें वळख आसता, आपूण तुका खंयी मारूंक लावूंक शकता. म्हाजे तर CCTV फुटेज काडशी सर. म्हाका अरेस्ट केल्या 12/11/2024. राहुल गुप्ताच्या ऑफिसाचे CCTV काडशी 12/12/2024. हेंचे सर 91 CRPCन तो CCTV फुटेज काडशी सर. सगळे कळटले म्हाजेर कितले अत्याचार केल्या, सगळे कळटले सर. सर हांव सिद्दीकी खान. म्हाका क्रायम ब्रँचाचे पुलिशेन अरेस्ट केल्ले 12/11/2024 म्हाका हुबळी अरेस्ट केल्ले. तेजे उपरांत म्हाका क्रायम ब्रँचाचे लॉकअपान दवरलेले. मागीर हांवें अमित नायक म्हणून एक पुलीस कॉन्स्टेबला कडेन फ्रेंडशीप मारून घेतले. मागीर ते अमित नायका कडेन म्हयनोभर फ्रेंडशीप मारून घेतले. ताका हांवें सांगलें म्हाज्या नांवार खुबशे केसी आहा, लँड ग्रॅबिंग, ते हे केसी खूब आसा आनी म्हाका मातसो बेल जावपाक कठीण. ताका लागून म्हाका मातसो हुबळी व्हरून पावय. मागीर तेणीन म्हाका 13/12/2024 तेणीन म्हाका आपले बायकीचेर बसून तेणीन म्हाका हुबळी व्हरून पावयले. मागीर ताका हांवें पयशे बिशे कांय दिवना, फोटिंगपण करून हांव थंयसून गेलो पळोवन हुबळीसून. मागीर हांवें 17/12/2024 अमित पालेकर एडवोकेटाक हांवें कॉल करून सांगलें सर असो हांव क्रायम ब्रँचा लॉकअपासून पळोवन गेल्या. मागीर अमित पालेकर एडवोकेटान सांगलें म्हाका मातसो तूं रुलींग पार्टीचे मिनिस्टर, MLA हेंचें नांव घे, पुलीस ऑफिसराचें नांव घे आनी तूं म्हाका व्हिडियो करून WhatsApp कर, हांव तुका फुल्ली हेल्प करता. हांवें ताका सांगलेलें हायकोर्टान रीट घालपाक. तर मागीर हेणीन म्हाका सगळे पॉलिटिशियन हेंचे सगळे नांव घे म्हणून म्हाका फोर्स केले. मागीर हांवें सगळेचें नांव घेवन ताका 4-5 व्हिडियो करून ताका हांवें WhatsApp केले. मागीर तेणीन ते 4-5 व्हिडियो एक करून तेणीन एडिट करून फेक व्हिडियो करून आनी म्हाजे व्हायरल केले. हांवें ताका व्हायरल करपाक सांगूं ना, हायकोर्टान रीट घालपाक सांगलेलें. मडगांवां SGPDA मार्केटा लागसार गोरक्षक आणि बीफ व्यावसायिकांच्या वादाक लागून पुराय गोंयच्या बीफ व्यावसायिकांनी दुकानां बंद दवरल्यात. SGPDA मार्केटात येवन बोवाळ घालपी इराना आचार्य, साईश मालवणकर आणि पवन जाधव या तिगांकूय अटक करपाची मागणी बीफ व्यावसायिकांनी केल्या. या विशयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लक्ष घालपाची मागणी तांणी केल्या. गोंय मीट कॉम्प्लेक्शन बरे दर्जाचे गोमांस उपलब्ध आसा. कोणेच कायदो हातान घेवचो न्हय, कायदेशीर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. That's exactly how can it be reversed? You understanding? You are the victim. ते येऊन आमच्या मार्केटान तांकां हे करून वयल्यान सांगता कितें की तेंचेर आमकां अटॅक केलो. आमच्या घरान येवन आमकां अटॅक करून वयल्यान तांकां आमी तांकां अटॅक केलो. म्हणजे ते मार खायत रावपाचें आमी. तांकां तर हे आसा, आमकां हे रायट ना. डिफेन्स कोणी करतलोच न्हू. थोडे जाण पॅरलल गव्हर्मेंट चलोवपाक सोदतात गोंयांत. आनी तांकां अशें दिसता की
गोंयचे गव्हर्मेंटान तांकां ऑथॉरिटी दिल्ली आहा FDA डिपार्टमेंट बाबा तुमी चलयात, एनिमल हजबंड्री तुमी चलयात, जेन्ना जाता तेन्ना तुमी गाडयो हाडयात, लोकांक ते गाडये बीफ ट्रेडर जे आसात तांकां तुमी बडोयात, तांकां मारात. म्हळ्यार गव्हर्मेंटान तांकां ऑथॉरिटी दिल्ली आहा. म्हळ्यार FDA डिपार्टमेंट आनी एनिमल हजबंड्री हे गव्हर्मेंटाच्या हातान ना अशें दिसपाक लागला सध्या. आयज ते जेवणाचे प्लेटीन जे कितें येता पळय न्ही ते आतां आमकां तांकां विचारपाक पडटलें बाबा आमी कितें खावप, हे खावपाचें काय हे खावपाचें ना. जेन्ना गव्हर्मेंट सांगता बाबा तुमी मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान हाडात आनी आमचे सगळे बीफ ट्रेडर जे आसात ते मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान बीफ सर्टिफिकेट बफेलो मीट घेवन जेन्ना येतात तुमकां कोणी रायट दिला हांगा मारपाक तांकां तांच्यो गाडयो हाडोवपाक लागून. आयज गोवा म्हणटा तो हो ब्रँड आख्ख्या संवसारांत लोक गोंयांत कितें येतात कित्याक गोंयचो कल्चर जो आसा तो सगळ्यांक आवडटा. आनी आतां फेस्टीव सीजन मेन म्हणटा तो क्रिसमस, न्यू इयर आनी ह्या टायमार तुमी मुद्दाम येवन तुमी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करूंक सोदतात. अशें करून आयचे तारीख पासून तेणी ते सॉल्व करपाक जाय. जे 3 जाण काल आयिल्ले हांगा तांकां अरेस्ट करपाक जाय कारण दे आर नॉट द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी. तांकां गव्हर्मेंटान ऑथॉरिटी दिवना तुमी डिपार्टमेंट सांबाळात म्हणून. जर तांकां जर अरेस्ट करनात तेन्ना पसून दुकान बंद उरतली. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान मागीर गोंयकारांक उतर दिवपाक जाय की फेस्टीव सिजनाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान फेस्टीव सिजन कित्याक पिड्यार केलें तें. क्रिसमस जावन दी, न्यू इयर जावन दी, हे आख्खे इंडियन वतले मागीर न्यूज. The beef trade is in the hands of the minority community itself. So why should they not make beef available? Today they have shut down all the shops. No, they have shut down. So they should think that you see their substantial amount of their customers belong to the minority community. And therefore, I believe they should walk the extra mile and ensure that beef is available to whoever wants to buy. See, these meat vendors who have come to meet me, the delegation, is because of the growing concerns of vigilantism which is going on across Goa, which has unfortunately sought to be infiltrated in our peaceful state. Let me tell you one thing, whoever it may be, we need to follow the law, whether the meat traders or whether the other persons. Everyone needs to follow the law. But here in this case, I am seeing that there are cases, growing cases of mobs calling themselves vigilantes, visiting houses, checking the fridges and other cupboards of residents to check what has been stored there. This is complete trespass and they have absolutely no authority of law. Now they are going to the shops and that they are trying to get themselves to inspect what is the meat being sold, which is again wrong. There is no authority of law vested with these so-called vigilantes. They are not recognized bodies under the Animal Welfare Board. And even otherwise, the question is whether they have, even if they had a registration, whether they can take law in their hands and collect samples and try to send it. Because this is not just obstruction of a right to business, which is a legitimate business, but also creating communal tensions across the state. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान पयलेच फावटी हायजिनीक पीस गोंयकारांक मेळचो हाज्या खातीर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तो चलयता आनी सगळ्या जाणांक हांव विशेश करून हायजिनीक वचून तो मुद्दामून म्हणटा आनी त्या खातीर तांकां ऑलरेडी सांगलें पद्दतीन विचारीत घेवचें. पण अशा पद्दतीन जर कोण इंटरफिरन्स करता कायदो जर हाडून घेता आसत जाल्यार तांचे सगळ्यांचेर एक्शन जातली. पोलीस कायदो हाडून सरकार आपल्या परीन तांकां बरें हायजिनीक दिवपाक तयार. राष्ट्रीय गिरायक हक्क दिसा निमतान नागरी पुरवण आणि ग्राहक व्यवहार विभागान राज्य हेल्पलायन नंबराची सुविधा सुरू केल्या. देखून गिरायकाची फटवणूक जाली जाल्यार कागाळ करपा खातीर 24 वरां ही सुविधा उपलब्ध आसतली अशी माहिती नागरी पुरवण विभागाचो सचिव संजीत रॉड्रिगीज हांणी दिली. पणजेत सोमारा राष्ट्रीय गिरायक हक्क दीस मनयलो. दर एक वर्सा आमी नॅशनल कन्झ्युमर रायट्स डे मनयतात. प्रत्येक वर्सा एक थीम
घेवन आमी तो फुडें व्हरता. अंदूचो थीम डायरेक्ट सेलिंगाचे अवेरनेस. डायरेक्ट सेलिंग खुबशें जालां. ऑनलायन सेलिंग जाता, डायरेक्ट डोर टू डोर सेलिंग जाता, ई कॉमर्स जाता आनी जायतेचे फ्रॉड हातूंत सापडले आनी लोकांचे पयशे हे जाले. सो हे अवेरनेस करपाक आमी आज हो सुवाळो घडयल्लो. स्पीकर हाडिल्लो फ्रॉम वन ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली. It was a good session. A lot of information has been disseminated. We had students from law colleges. We had consumer club students who were part of the audience, teachers, NGOs, आणि आमचे डिपार्टमेंटल स्टाफ. आमचो अवेरनेस वाडोवपाक वॉज टॉक आशिल्ली. कंज्युमर टोल फ्री हेल्पलायन नंबर आज आमी डिक्लेअर केला. हो नंबर तुमी सगळ्यांक पावोवचो. वी हॅव 24 hour हेल्पलायन. कोणाक असो फ्रॉड जालो कितें जालो कंपनीचेर कंप्लेन करपाक जाय त्या नंबराचेर कंप्लेन दिवपाक जाता. तसोच आमचो नॅशनल कंज्युमर हेल्पलायन नंबरूय आसा, पूण आमी स्टेटीक आज एक नंबर डेडिकेट केला. मडगांव वेस्टर्न राष्ट्रीय महामार्ग बायपासाचें उक्तावण जालें. सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्री आनी हेर आमदारां सयत सुरावले ते बाणावले वाया फातोर्डा ह्या बायपासाचें उक्तावण केलें. राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर जावपी येरादारी कोयणी तशेंच उत्सवाच्या हंगामा आदीं परिस्थिती आनीक वायट जावपाक शकता. हाचो अदमास घेवन सरकारान वेस्टर्न बायपास येरादारी खातीर उक्तो केला. नॅशनल हायवेच्या बायपास NH17 न्यू NH66 तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो प्रोजेक्ट टोटल बायपास 12 किलोमिटरचो आशिल्लो आनी 12 किलोमिटरचो बायपास हाजे बॅलन्स वर्क 2.75 किलोमिटर आज आमी लोकार्पण करता. कॉस्ट हेजो कंप्लीट जातलो पळय तेन्ना टोटल सेंट्रल फंड आशिल्लो 247 crores आनी स्टेट फंड्स आशिल्लो 235 crores. टोटल 482 crores हो प्रोजेक्ट. ओके, इन्क्लुडींग म्हाका दिसता जाता तितको बेगीन. काल खरें म्हणल्यार एलेक्स बाबान म्हाका खूपच कंजेशन सुरू आसा. रोड जर करीत जाल्यार लोकां खातीर जाता तितको बेगीन करप हें गरजेचें आशिल्लें. म्हणून कालूच डिसिजन घेतलें की रस्त्याचें उक्तावण आज करप आनी आज आमी लोकांक कंजेशन जावचें न्ही हेजो व्हडलो कार्यक्रम न करता छोटेखानी कार्यक्रमांतल्यान आयच्यान हो रोड लोकां खातीर ओपन करता. नव्या वर्साचे आनी क्रिसमसाचे हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार सावथ गोवा खातीर गिफ्ट म्हणपाक कांयच हरकत ना, कारण लोकांक खूब कंजेशन्स आनी बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स जे जाताले तातूंतल्यान हो रस्तो ओपन केल्या उपरांत ते ओवरकम जातले अशें म्हाका दिसता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूँ. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.